NEETचेर सुप्रीम कोर्टाचो निकाल गोंयच्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक मान्य ना. मेडिकल आनी डेंटल डिग्री कोर्साक आतां नॅशनल कॉमन एंट्रन्स टेस्ट दिवची पडटली. सरकारान मध्यस्थी करून विशय सोडोवचो. 1 मायाक दवरिल्ली NEET फुडें धुकलची म्हूण भुरगे मागतात. मुख्यमंत्री पार्सेकारान विशय सध्या एडव्होकेट जनरला कडेन पावयला. दामोदर कॉलेजीच्या भुरग्यांक लॅपटॉप वाटपाक आयिल्ले कडेन ताका भुरग्यांनी गाठलो. We are in a state of dilemma considering that due to the Supreme Court order, GCET scheduled on 10th and 11th may be cancelled, and if so, the students of the Goan community will be at a great disadvantage. I humbly urge your good self, sir, to kindly look into this matter at the earliest, as the IPMT is on 1st May 2016. The apex court, the Supreme Court, has given this decision. I cannot comment on it publicly. It has greatly done injustice over the students, particularly in the state of Goa, where students appear for GCET seriously and just for a practice. Some of them opt to appear for AIPMT test exam. It is just for practice. They don't study 11th portion once again. They don't waste time after that. This is indeed a great injustice. I have spoken to Advocate General of the state, who is in Delhi, and I have told him to brief our standing counsel in the apex court in this regard. His advice was, I was asking him whether we would go as a state before Supreme Court. To this, his advice was, the student associations, students organizations, students groups have already initiated steps to go to Supreme Court. If the court is adamant on holding AIPMT exams alone, let it be done from next year. That was one. That is one. It is not my decision. It is not decision of the court. It would be our demand. Number two, if it is to be held this year, from this year only, then let this first exam, first round, be cancelled, and all the students in Goa be permitted to appear in the month of July. पेडण्या परसकडे पंचायती कडेन आशिल्ल्या साई सोसायटीन दिल्ल्या तांदळान घोटो आनी किडे. सरकाराच्या नागरी पुरवण खात्यान हो किडे पडिल्लो कोटा व्हरचो आनी नितळ तांदळाचो कोटा धाडचो म्हूण लोकांची मागणी. सरकार रेशनाचो कोटा धाडटना तो तपासून पळयना काय कितें म्हूण लोकांचो प्रश्न. आमच्या ह्या जे परसकडे पंचायतीन साई सिव्हिल सप्लाय म्हणून ती सोसायटी आहा, तितून 1 नंबर सामको 3rd क्लासचा जो तांदूळ सप्लाय केला, तो कित्याक केला हे आमकां खबर ना, पूण गव्हर्मेंटान हेचेर चवकशी करूची. आहा तितको स्टॉक रिटर्न व्हरान आमकां बरोच तांदूळ दिवपाचो अशी आमची ग्रामस्थांची मागणी आहा. त्या वक्तार हे सिव्हिल सप्लाय मामलेदार यांच्यांनी ताबडतोब हेचेर कारवाई करून हे तांदूळ व्हरपाचो आनी आमकां बऱ्याच तांदूळ सप्लाय करपाचो अशी आमची परसकडे पंचायतीची विनंती आहा. सिव्हिल सप्लाय न्हू ते पण कोटा येता तेन्ना एक तेणी चेक करपाचो आनी प्रत्येक सोसायटीन धाडपाचो. आनी आतां हे आमचे एका सोसायटीक धाडला न्हू, तो निश्कूळ तांदूळ आहा पूण ताका किडे पाडल्यात आनी सामके पेड्ड्यात. आतां तेचेर कारवाय म्हणजे कितें, तो चेक करपाचो, परत रिटर्न व्हरपाचो, आमकां सोसायटीक परत दिवपाचो.
आयज जर सोसायटीन हांव तांदूळ व्हरपाक येयलो जाल्यार तांदूळ एकदम सारको पिड्यार आहा, ताका घोटो जाल्लो आहा, किडे आहात भितर आनी हे गरिबांक सारके फटयता हो गव्हर्मेंट. तांदूळ हे खावपाचें न्हू म्हटल्यार हे तांदूळ व्हरोन गोरवांक घालपाचे कशें. हे गोरवांक घालपाचे तांदूळ आमकां नाका. हे गव्हर्मेंटान इमिजिएटली व्हरपाचे आनी दुसरो तांदूळ आमकां दिवपाचो, बऱ्यांतलो बरो तांदूळ. तेतून किडे आहात थोडे तांदूळ, जाल्यार आमकां हे सोसायटीक हे करपाचें ना सोसायटीचे हांकां. पण हे गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवन बऱ्यांतलो बरो तांदूळ आमकां धाडचो हांगा. फोंड्यार राजीव कला मंदिर एकदांचें उक्तें जालें. ब्रेस्तारा उक्तावण सुवाळ्यात थंयची मोगो आनी बीजेपीन एकामेकाचेर तोमणेय मारून घेतले. आमदार लवू पालिकेचेर भरपूर उलयलो. राजीव कला मंदिराची वाट आदलो आमदार रवीन लायली, ताची चवकशी जावंक जाय म्हूण सुदीन उलयलो. फोंड्यार राजीव कला मंदिरांत भारतांतलें पयलेंच अरेना थिएटर बांदलां. सगळ्या म्हाका दिसता गोंयांत जितकी रवींद्र भवन आसा तेज्याय पेक्षा ह्या थिएटरांत खाशेलेपण आसा. ते खाशेलेपण म्हणजे एरिना थिएटर. जे एरिना थिएटर ह्या राजीव कला मंदिरान आसा ते पूर्ण भारतांत ना अशा पद्दतीचे एरिना थिएटर ह्या राजीव कला मंदिरान आसा, तुमकां पळोवपाक मेळटलें. तेन्ना जरी आत्ताय उक्तावण जालें आसत जाल्यार आमी एरिना थिएटर जे आसा ताका बारीक बारीक काम उरलेलें आसा, बट ते एरिना थिएटर हे फोंडेकारां खातीर खरोखरूच भूषण आसतलें. ज्या थिएटराक फक्त रिनोव्हेशनाक 3 कोटीचो एस्टिमेट आसा ते मोडून आज आमी 43 कोटीचेर पावता आनी हो पयसो कोणी दिवपाचो? हांगाच्यान आमी वासीत करपाचो तुमचे कडल्यान. हांव जायना तेन्ना रवी नायकान ही चूक केली, हांव म्हणना, पूण तेची इन्क्वायरी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. येतलो आनी आपले बर्थडेक सरकाराचो नारळ फोडटलो, हेही बरोबर न्हय. सरकाराची कामां तुमचे बर्थडेक करप न्हय. कलाकार जे आसा ही कला जर जोपासतली जाल्यार त्या त्या भाशेक मुखार हाडपाची आमची गरज आसा आनी तें आमी काम करतले. आनी खुबश्या लोकांची एक कागाळ आसा की फोंड्यांचो आमदार कांयच करिना, कांयच डेव्हलपमेंट जावना. पण म्हाका सांगपाक एक आनंद जाता आनी तो म्हणजे इतलो मोठो आनंद की जवळ जवळ 750 कोटीची कामां ह्या 4 वर्सांत फोंडा मतदारसंघात जाल्या. आनी म्हाका एक आनंद जाता हांगा की 2012 पयलीं फोंडेचे सगळे लोक दहशतवादाच्या अंडर आशिल्ले, कोणाकूच कॅपॅसिटी नाशिल्ली खंयचोच आवाज काडपाक. पूण 2012 नंतर प्रत्येक जाणाक फ्रिडम मेळ्ळा आनी तो फ्रिडम म्हणजे आज एकटो वचून खंयचेंय काम बंद करपाक शकता. हो फ्रिडम पयलीं नाशिल्लो. आज एकटो मनीस वचून कितेंय बंद करपाक शकता. तुम्ही सिवरेज पळयार एकटो मनीस वचून बंद करता, क्रांती मैदान आसा एकटो मनीस बंद करता. पूण तेन्ना 1000 मनीस एक जाले जाल्यार बंद करपाक शकनाशिल्ले. फोंडा म्युनिसिपल मार्केटाचे हांव गत सांगता, ते कोणाक फायदेशीर आसा? ना ते बाजारांत बसणाऱ्यांक फायदेशीर आसा, ना ते बाजारांत बाजार करपाक वचणाऱ्यांक फायदेशीर आसा. नॉट कन्विनियंट. फक्त एकाच मनशाक ताचो फायदो, एकाच मनशाक. ते कोणाक फायदो ते तुमी शिकता. सावले ब्लू सी ह्या जाग्यार एका 38 वर्सांच्या तरणाट्याची कूड मेळ्ळ्या. धरणा कुशीकूच हो जागो आसा. ताचें नांव राम भाऊ माने. तो सांगली महाराष्ट्राचो. सांग्यार कोल्हापूर सिव्हिल इंजिनियरिंग कंपनी पायपलायन घालपाचें काम करता. थंय तो एका कॉन्ट्रॅक्टाचे सकयल काम करतालो. सांजे 4 तो कपडे धुवपाक म्हूण गेलो. उपरांत ताची कूड मेळ्ळी. घेवया एक विराम.